शिगम्याच्याच दिसांनी जर आमी चोर्ला घाट ह्या सायडीन गेली म्हटल्यार गोवा कर्नाटका बॉर्डर आसा त्या भागान जर गेली किंवा सुर्ला ह्यो जो गोंयांतलोच गांव आसा सुर्ला सत्तरी तर थंयसर गेली जाल्यार आमकां मेड्डा ही फळां पळोवपाक मेळटली। तर मेड्डांचें नांव जें आसा तें खूब कमी जाणांनी मेड्डा खबर आसतली, मेड्डा म्हटल्यार कितें तें खबर आसतली कारण ह्या भागान ती कमी मेळटात आनी तेजें सायंटिफीक नांव जें आसा तें इलेग्नस लॅटिफोलिया अशें नांव आसा। तर ही जी फळां आसात ती अशी मातशी तपकिरी रंगाची कशी आसता आनी तेज्या वयर अशें मातसो धव्या कलरचो पावडर कसो मातशे धवो कसो रंग आसता तेजो आनी ही जी फळां आसा ती अशी खावपाची विशिश्ट पद्दत आसता ती म्हटल्यार तांकां अशें हातीर घश्ट बसता आनी तेजी खरखरीत तो धवो रंग जो आसता तो हातीन घश्टून असो काडप आसता ना जाल्यार डायरेक्ट खाल्ली जाल्यार ती खूब आंबट आसता आनी तेजो घशाक आमच्या थोडो त्रास जावं शकता जशी बिमला खाल्ल्या उपरांत बी जाता तसो मातसो खवखवपाक शकता घसो आनी त्या भागांतले जे लोक आसा सुर्ला भागांतले बीन ते ह्या मेड्डांची साठां करतात जशी फणसाची बीन साठां करता पोळी कशी तशी गोड बी घालून हेजी साठां करून सुकत दवरतात।